दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ सुमति सगळ्या गोंयकारांचे खरेंच म्हाका दिसता परम भाग्य म्हणून आज प्रत्यक्ष दत्त महाराजांचे पयले अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ हांच्या जन्मस्थाना वयल्यो पिठापूरच्यो पादुका आज हांगा पयले खेपे गोंयांत आयिल्ल्यो आसात आनी गोंयांत येता आसतना आज सकाळीं त्यो अस्नोडे हांगा पावल्यो आनी थंयच्यान आतां हांगा सांखळे मुरलीधर राधाकृष्ण देवस्थान जे आसा त्या देवस्थानान आतांच हांगा सगळ्या भक्तगणांनी ताजें दर्शन घेवन आतां आमी मिरवणुकीन हांगाच्या दत्तवाडीच्या दत्त मंदिरान वतात। म्हाका खरेंच म्हणजे आंगार कांटो फुलता की दत्त महाराजांची महिमा आणि श्रीपाद श्रीवल्लभांची आजपर्यंत ज्यांनी ज्यांनी अनुभव घेतिल्लो आसा आजपर्यंत श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या दर्शना खातीर सगळी भक्त मंडळी हांगाच्यान पिठापूर जावं किंवा कुरवपूर वतात मुद्दम वतात कारण तसो अनुभव आसा सगळ्यांचो। आणि आज प्रत्यक्ष श्रीपाद श्रीवल्लभ आपल्या पादुका स्वरूपान आज आमच्या गोंयान आयिल्ले आसात, आज सांखळेन आयिल्ले आसात, फाल्यां मडगांव वतले आनी परवां वास्को आसतले।
म्हाका खरेंच सगळ्या गोंयकारांक सगळ्यांक विनंती करन दिसता की मुद्दम येवचे सगळ्यांनी, पादुकांचे दर्शन घेवचें आनी श्रीपाद श्रीवल्लभांचो जो महिमा आसा ह्या महिमांचो प्रत्यक्ष अनुभव घेवचो. म्हणजे सांगता आसतना सुद्दां हांगा रोमांच उबे रावतात की ज्या तरेन आज श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या पादुकाचे दर्शन घेतले नंतर जी अनुभूती आणि जो आनंद आणि ज्या तरेन समाधान मेळ्ळें ते अवर्णनीय आसा. सगळ्यांनी मुद्दम आमच्या सगळ्या गोंयकारांनी आज हांगा फाल्यां दनपार पर्यंत सांखळे आसतली. फाल्यां दनपारां सांखळेच्यान मडगांव वतली. मडगांव 4 वरांचेर गोमंत विद्यानिकेतना कडेन ताजें स्वागत जातलें. परवा दनपार पर्यंत मडगांव आसतली आनी ताजे नंतर वास्को ओरुलें ह्या दत्त मंदिरान वतली. सगळ्या कडेन हात जोडून विनंती करता की हें भाग्य ही आमकां जी संधी मेळ्ळ्या त्या संधीचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो. धन्यवाद.